मोगाच्या बाबा भयणानो, आयचो आमचो विशय बरवसो आमकां फोटेना देखून सान फ्रांसीस शावेराचे देखीर बरवशाची यात्रेकार आमी सांगया. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ हांव करतना कांय वर्सां फाटीं एक तोरनो मिशनरी याज्ञीक उत्तर भारताच्या एका खेड्या गांवांत वावुरतना असो आपलो अणभव तो सांगतालो. घराघरांनी क्रिस्मसाची भेट तो करतालो आनी ताची क्रिस्मसाची भेट चालू आसली तेन्ना एका दिसा एका विधवेच्या घरा तो पावता. ही विधवा आपल्या पोरन्या मोडूंक पावलेल्या खोमटेच्या दाराचेर ती बसून आसली आनी तिच्या हातान एक स्कॉलाच्या भुरग्याचें युनिफॉर्म आसलें. हो याज्ञीक हे ओस्तरेक लागीं विचारता, हे युनिफॉर्म कोणाचें? तेन्ना ही ओस्तरी आपल्या दोळ्यांत दुखां भरून हे याज्ञीकाक असो जबाब दिता, फादर, हे युनिफॉर्म जावन आसलें म्हजें पुताचें. 2 वर्सां जालीं एका मारेकार ऑब्सायकाक सापडून म्हजो पूत सोंपलो, पूण त्या दिसा सावन आज मेरेन दर सकाळीं हांव हें युनिफॉर्म धुतां आनी तें सुकोवंक घालतां. कित्याक म्हाका बरवसो आसा की एका दिसा देव म्हाका इतली शक्ती दितलो की हें जें दूख हांव म्हज्या जिवितान अणभवतां, हें जें घावो म्हज्या काळजाक पडला तातूंतल्यान भायर सरूंक देव म्हाका आदार दितलो. आनी तेन्ना हें आंगोस्त हांव कोण गरजेक सांपडलेल्या भुरग्याक दान करतली. ती म्हणटा, फादर, हे युनिफॉर्म म्हाका उगडास करता, हो म्हाका बरवसो फावो करता. दॅट होप इज स्ट्रॉंगर दॅन माय पेन. होप इज स्ट्रॉंगर दॅन माय पेन. म्हजो बरवसो म्हज्या जिवितान आसलेल्या दुखां परस अदीक व्हरता. हो याज्ञीक आपली गोवायकी उपरांत अशी तो सांगता. तो म्हणटा, त्या दिसा म्हाका भावार्था विशीं एक खरी शिकवण फावो जाली. That hope does not remove our suffering. Hope does not remove our suffering, but it strengthens us to stand up again. It strengthens us to stand up again. Hope does not shout. It holds our hand quietly and whispers gently, I am with you. बरवसो आमच्या जिवितान आसलेले कश्ट, बरवसो आमच्या जिवितान आसलेली दुखां नपयत करचो ना, पूण ह्या दुखां मदेकत, ह्या कश्टा मदेकत, ह्या अडचण्या मदेकत नव्यान उबो रावूंक हो बरवसो आमकां गोठायेन भरता. प्रितीच्या इश्टानो, जेन्ना आमी हें आयकता तेन्ना आमकां एक म्हत्वाची सजमणी मेळटा. बरवशान चलतलीं यात्रेकारां ती न्हय जांच्या दोळ्यांतल्यान केन्नाच दुखां व्हांवची नात, पूण बरवशान चलतलीं यात्रेकारां ती जी आपल्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात तेन्ना पर्यान बरवसो धरून देवा सांगाता आपली ही जिविताची यात्रा ती चलतात. इश्टानो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत तर आमी नियाळ्ळें जाल्यार ताचे जिवितान हेंच आमी पळयता. आपलें घरदार सोडून, आपल्यो सवलत्यो सोडून, आपली चिंतनां, आपलीं सपनां सोडून, आपलो कुटूंब सोडूंक तो देसा देसांनी भोंवलो. ताचें जिवीत सोंपें आसलें म्हूण न्हय, पूण जो भावार्थ ताणें क्रिस्ताचेर दवरलेलो तो भावार्थ ताच्या काळजान जळटो आसलो. He traveled across oceans, faced storms, loneliness, rejection, hunger, but he did not give up. Why? Because just like the widow, he believed that when God calls, he also strengthens us. When God calls, he also strengthens us. जेन्ना देव आमकां आपयता आमच्या जिविताक तो आपली गोठाई फावो करता. आनी हेच कितें आयचीं वाचपां एकदम बरे तरेन आमकां दाखोड करतात. आयचें पयलें वाचप जेरामायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपान देव जेरामायसाक सांगता, कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. तूं भुरगो अशें म्हणो नाकाय, तांचे उजीर तूं भियेनाकाय, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसां. जेरामायस हे देवाचें मिसांव, हे देवाचो संदेश परगटूंक आडखड्यो तो घालता. जी परिस्थिती थंयसर आसली ते परिस्थितीक लागून तो भियेता. He focuses on his limitation, but God sees
द पॉसिबिलिटीज. बरवसो आमच्या कॉन्फिडन्साचेर तावन उत्पन्न जायना, पूण बरवसो उत्पन्न जाता तेन्ना देवाच्या उल्याक आमी जबाब दिता. भाग्यन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत तर आमी पळयलें जाल्यार हेंच ताचे जिवितान आमी पळयता. व्हड व्हड ताचीं सपनां आसलीं, सुडसुडीत शिक्षणीक ताचें जिवीत. ही हॅड अ स्मूथ एकाडेमीक करियर. पूण देव भाग्यन इनासा वरवीं ताचें मन बदलता आनी हीच उतरां भाग्यन इनासा वरवीं ताच्या कानार देव सादयता. वच, भियो नाका, देव खंयसरूय तूं वचूं तुज्या सांगाता आसा. Like Jeremiah, Saint Francis Xavier stepped out of his comfort not because he was ready, but because he believed God was with him. आयचें दुसरें वाचप भाग्यन पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या चिटीवेलें वाचप. आनी ह्या वाचपान भाग्यन पावलू क्रिस्ती बरमाशाची एक सोबीत आनी उत्तम तरेन वर्णन तो करता. तो म्हणटा, सगळे तरेचे कश्ट आमी सोंसता पूण देव आमकां चेपोन पडोंक दिना. आमी निराशी जाता, आमी घुस्पगंदडाक सांपडटा पूण आमी निराशी जायना. सगळे तरेच्यो पिडा आमी अणभवता पूण देव आमकां केन्नाच साणिना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. कित्या खातीर? कित्याक आमच्या ह्या मातयेच्या आयदनान भांडार घातलेलें आसा. जेजू क्रिस्त जावन आसा हें भांडार. आमच्या वचोक तो सैमाक क्रिस्ताचेर भावार्थ आनी बरवसो आमकां कुरपेन आनी बळान भरता. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान भिरांकूळ लारांचेर जायते तेंप प्रवास ताणें केलो पूण तो चेपोन पडलो ना. ज्या ज्या गांवांनी तो भितर सरलो त्या त्या गांवांतल्या राज चलयताल्या अधिकाऱ्यांनी ताका नाकारलो पूण निराशी तो जालो ना. He suffered sickness and loneliness, yet these things did not destroy him. हे काळजीदारपण ही ताची गोठाय ताचेच कुडींतली ताका फावो जायना, पूण जें क्रिस्ताचें भांडार ताचे भितर आसलेलें ताचे वरवीं ही गोठाय ताका फावो जाता. शुभ वर्तमानाचेर आमी लक्ष घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ब्यास्तर शिसांक पाठयता, दोगा जाणांक तांकां पेटयता, दाखोवंक भावार्थाची यात्रा एकमुडी यात्रा न्हय. बोक्षे वो बुती व्हरो नाका, दाखोड करूंक देवाचेर पातयेवन हे आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक. जे घरांनी ते भितर सरतले आसले थंयसर शांती हाडूंक जेजू तांकां सांगता, दाखोड करूंक that we have to become instruments of hope and peace. शेकी देवाचें राज लागीं पावलां अशें म्हूण सांगात. सोडवणेची खबर परगटूंक तांकां पाठयता. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान हेच तरेन ही जेजूच्यो आज्ञा आनी शिकवण्यो आपल्या मिसावान बेस बरे तरेन ताणें पाळल्यो. देवाचेर पातयेवन देसा देसांनी तो भोंवलो. शांतीचो संदेश ताणें परगटलो. पिडेस्तांची, गरजेक सांपडलेल्यांची, जांकां पयस केल्ले वा परो घाल्ल्यांची आपुरबायेन ताणें सेवा केली. काळजीदारपणान क्रिस्ताक ताणें परगटलो. आज हे व्हड भाग्यवंताच्या आनी आमच्या अपुरबाईच्या गोंयच्या साहेबाच्या जिवितांतल्यान 3 संदेश आयच्या वाचपांतल्यान आमी घेवया. पयलो म्हळ्यार जेरेमाया भशेन आमच्या भिरांतीचेर न्हय पूण देवाच्या उल्याचेर आमी विस्वास दवरया. जेरेमाया भशेन आमच्या भिरांतीचेर न्हय पूण देवाच्या उल्याचेर आमचो विस्वास आमी दवरया. हांव असोक्त, हांव ल्हान, हांव पातकी मनीस अशें म्हणून आमच्याच उणेपणाचेर आमी भर घालची न्हय. जेरेमायान हेच केलें. तो आपल्या ओचोकतायेचेर अदीक लक्ष घालता आनी तेन्ना देव ताच्या तोंडाक हात लायता. देव ताच्या असोकतायेक हात लायता. Let us open our weakness to God. Let us allow God to touch our weakness and He turns our fear into hope. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान आपल्या दुबावा परस क्रिस्ताच्या उल्याचेर ताणें तो पातयेलो. क्रिस्ताच्या उल्याक अदीक तो पातयेलो. दुसरो संदेशाच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान भाग्यन पावलो भाशेन आमच्या तुटलेल्या फुटलेल्या जिविताच्या परिस्थितींतल्यान क्रिस्ताची पदवी आमी फांकारुया. आमच्या तुटलेल्या फुटलेल्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताची पदवी आमी फांकारुया.
जिवितांत तूं निर्शेलाय, जिवितांत तूं कश्टावताय, सगलेच वाटेन जेन्ना तुजी शांती सवस्काय विबाडलोली अशें तूं अणभवताय. इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन युअर फॅमिली लायफ, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ युअर हेल्थ, उगडास तर आमी सगलीं मातयेचीं आयदनां जातून देवान आपलें भांडार घातलां. आमच्यो असोक्तायो देवाक आमी उक्तो करया. ही ट्रान्सफॉर्म सेंट फ्रांसीस झेवियर्स loneliness into compassion, his tears into prayer, and his sickness into strength. आणि तिसरो संदेश आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान त्या ब्यास्तर शिसा भाशेन आमी बरवशाचे मिस्योनार जावया. आमी दर एक क्रिस्तांव एक मिस्योनार. आमी घडी सगलीं सान फ्रांस्का भाशेन दर्या उतरून जेजूचें मिसांव परगटूंक वेचिना, पूण आमी आसाव थंयसरूच, आमच्या घरा लागसरूच आमचो रस्तो उतरून वा आमचो दारवटो उतरून जो शेजारी गरजेक सांपडलेलो आसा ताका आदार दिवंक आमी वचूया. आमच्या जिवितान आमच्या शेजारच्या कुटुंबान शांतीचे दूत आमी जावया. आमची पेकोवणी दितले उतरां वरवीं, आमच्या बुजवण दितल्या आसण्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान बरवशाची संदेशकारां आमी जावया. तर मोगाच्या भाव भयणानो, आज जेन्ना आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराची परब समरमतांव तेन्ना देवा लागीं आमी मागुया. लॉर्ड, मेक अस पिलग्रिम्स ऑफ होप. लॉर्ड, मेक अस पिलग्रिम्स ऑफ होप, strengthened by your call, sustained by your power, and sent to carry your peace. Strengthened by your call, sustained by your power, and sent to carry your peace.